पेड्या बनावली पाड्याच्या कुडीन रावपी कर्नाटकाच्या विश्वनाथ सिदनल ह्या दादल्याचो खून जालो। तो दादलो आपले बायले सयत भुरग्यां वांगडा पाड्याच्या घरांत रावतालो। हो खून आयतारा जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। पुलीस तपास करून कूड पोस्टमॉर्टम करपा खातीर धाडल्या अशी म्हायती उपअधीक्षक सलीम शेख हांणी दिली। फुडलो तपास सुरू आसा। Afternoon, police station has been informed, Kolva police station, that this person has not opened the door. मागे त्याच्या पापायक इन कॉन्टॅक्ट केलं आणि त्याच्या उपरांत जेन्ना पळयलें तेन्ना कळ्ळें की हीज डेड बॉडी इज देअर फाउंड लाइंग पोजिशन विथ इन अ पूल ऑफ ब्लड. Okay. We have his father has given a complaint. He is one Vishwanath Shankar Sidnal, age 35 years. He is a tile fitter by profession. He is a native of Londa Khala. He was staying with his wife, and we have registered presently looking at the head injuries that is there in a pool of blood, and appears to be the body is at least 24 hours old, dead. So we registered the offence of murder 302 on the complaint of the father of this victim, and we have taken up the investigation at Kolva police station. Any clue is there? Clue? Any? We are investigating in all lines. चालू असं जास्त राईट ना क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन पळयता आमी कितें ना पळयता आमी आतां सद्या पळय आतां कांयच सांगूंक शकना. जस्ट नाव आतां आमी रायट नाव येयला ते काम चालू आसा. सो आतां कांयच आमकां डिटेल्स तुमकां दिवंक मेळचे ना. एप्रोप्रिएट टायमार तुमकां दितले. सर केन्ना गेली आतां आमी जस्ट अबाउट जाले 1-2 वरां पयलीं आमी आयला तेन्ना कळ्ळें आमकां. आमी ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. कितें सस्पेक्ट कितें मार्क कितें चालू आहा. अजून आता काय सांगू शकना तुमकां आमी कितें डिटेल्स तुमकां दितले शेअर करता. इंजरी बी कितें मेळ्ळेलें आहा? थोडे आसा ताजे आतां पळयता न्ही. आतां अननॅचरल डेथ आमी रजिस्टर केला. तितून ताजी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसता. फुडें तेजे बद्दल आमकां फुडें कळटलें. पोस्टमॉर्टम करतरी कळटा. सगळें कळटलें. आतां बॉडी सद्या पोस्टमॉर्टम धाडून दिता. सो मागीर फुडें आमी कितें आसा तेजेवन आमकां डिटेल्स कशें कितें तुमकां आमी डिटेल्स फुडें शॉर्ट टायम दिता. ओके थँक्यू.